म्युनिसिपालिटी निवेदन दिवपाक आयिल्ले। आयज CP आनी चेअरपर्सन दोनूय जाग्यार नासल्या कारणान आमी ते तो निवेदन आसलो तो वायस चेअरपर्सना कडेन दिल्लो आसा। आमची त्या निवेदना बद्दल रिगार्डींग आसलें की एक कितें तरी गणेशपुरी कोण रेजिडंट आसा कामत एक्झॉटिक फार्म म्हणून तांच्यांनी आमच्या ऑफिसान कॉल केलो की एक तेंचो एक्सेस रोड आसा तो रिजॉर्ट तेंच्या रेजिडंट्सा कडेन वता तो बुशीसान दाटलेलो आसा, खूब असो दाटलेलो आसा की कोण थंय लिपून बसले जाल्यार कांयच कळचें ना। म्हणून तांच्यांनी आमकां सांगलें की म्युनिसिपालिटीन आमी तांचें निवेदन आयकलें आनी तें निवेदन आमी म्युनिसिपालिटीक कळयलें की अशें अशें ते जागो क्लीन करचो। आयच्या गोंयांत तुमकां खबर आसतलें की खूब अश्यो घडामोडी जाल्ल्यो आसा, किडनॅपिंग, रेप अशे खूब केसीस जाल्या। त्या पांयपोटेचेर तांकां खंय तरी दिसता मनान भंय आसा। म्हणून आमी आयज निवेदन घेवन आयले की वायस चेअरपर्सनान आमकां सांगलें आसा की ते बुशीस कितें आसा ते सगळे क्लियर करतल्यो आनी तांकां खंय तरी रिलीफ दितले म्हणून। आनी तांच्यांनी आमकां आश्वासन दिलां की 8 दिसां भितर तेजें क्लीन करतले। ते म्हणटकीर हावजींग बोर्डान एपटायटिसान सरळ फुटली ती लेन आसा, ते झाडां बुशीस भरपूर वाडलेले आसा, सो तेंगे म्हणटकीर सादारण ती कटींग करून जाय म्हणून। तेव्हा एक्चुअली आमी ऑलरेडी म्हणजे फाटल्या दिसांनी पावस जोराचो आसल्या कारणान मशिनां पावसाची कांय चलोवंक शकना, शॉर्ट जाता मागीर पिड्ड्यार जाता ती। सो ताका लागून कांय दीस गॅप दवरिल्ले। आतां आमी ऑलरेडी स्टार्ट केला, 2-3 दीस जाले पयलीं बोर्ड वायज आमी क्लीन करीत आसा आनी तें जातलें.